नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक आतां सुरवात करुया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. सांगे मतदारसंघातल्या काजू गट्ट्यार अजून ना रस्तो. भूमिपत्र पावले पणजे. आझाद मैदानाचेर धरण्याक जो मेरेन रस्त्याचे टेंडर काडिना तो मेरेन बेमुजत धरणे. 15 ऑगस्टा सावन नागरिकांक खातीर खासा सिटीजन सर्व्हिस सेंटर जातले सुरू. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. मांद्र्या मदला माज रस्तो आडकला भाटकाराच्या एनओसीक लागून. तरी उपाय काडपाचो यत्न करतलो म्हणटा थळावो आमदार जीत आरोलकार. दाबोळे विमानतळावयल्या टाउट्सा आड करची कारवाय. दाबोळे टॅक्सीकारांची मागणी. फ्लायटी मोपा डायवर्ट करतात ताचेर उक्तायलो हुस्को. कंपन्यांक दिवपाक लायता गोंयकार कामगारांचो डेटा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विजयाक जाप. आणि मांद्र्या दिवचो जुगाराक थारो. जुगारा आड खर करतले कारवाय म्हणटा मांद्रेचो सरपंच. आणि आतां खबरो विस्तारांत. फाटलीं 20 वर्सां जालीं केपें काजू गट्टो हांगासर लोकांक रस्तो ना. ह्या खातीर आमदार तशेंच पंचायतींत फावटी मारून थळावे आतां थकिल्ले आसा. आतां टेंडराची नोटीस दिना तो मेरेन आझाद मैदाना वयल्यान उठचें ना अशी शिटकावणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारा सयत थळाव्या काजू गट्टाच्या लोकांनी दिल्या. फातरांचेर नांवां येवपाक हांची धांवपळ आसता अशें रामा काणकोणकाराचें म्हणणें. दुसरी गजाल हांव एक गोश्ट अंडरस्टँड करता. आयज काल न्ही सगळ्यांक न्ही आपलो ते फातराचेर नांव येयल्लें जाय. कितें फातराचेर नांव. तशेंच आमच्या वाड्यांचेर दोन फातर लायता, इनॉग्रेशन करता आनी तेच्या नंतर मागीर कांय जायना. सो ह्या फातराचेर नांव येवपाक इतलें झगडी चालू आहा की हांव करतलो रोड काय तूं करतलो, हांव करूंक दितलो काय तूं करूंक दितलो. हे गजालीन तुमच्या पॉलिटिक्साच्या हितून हे लोकांचेर अत्याचार जायत वयता. आमी सगळ्या लोकांनी एकूच डिसिजन घेतलेलें आसा. तांचे गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आहा. प्रत्येक फावटी तुमी तांकां फटयता न्ही, तुम्ही टेंडर नोटीस काढा, टेंडर ऑर्डर काढा, त्यांच्या हातीन हाडून दिया, त्याच्या नंतर आमी हांगासरल्यान उठतले. ना जाल्यार आमी हांगासरल्यान उठपाचें ना. जितले दीस तुमी आमकां दवरपाक सोदता तितले दीस तुमी दवरा आनी तितले दीस जगाक कळोनी की रोड मागपाक ह्या लोकांक हांगासर झगडचें पडटा. थंयच्यान 70-80 किलोमिटर्स येवन हांगासर प्रोटेस्ट करचो पडटा. आयज हांव इतलेंच म्हणटा, एसेंब्लीन जितले लोक पळयता 40 आमदारांक सांगता की तुमकां जर खऱ्यांनीच दिसता की जे अन्याय तेंचेर जाता तो आनी अन्याय जावचो न्हू म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्ली आसा, गांवच्या लोकांनी, ज्या पर्यंत टेंडर ऑर्डर आमच्या हातीन मेळना त्या पर्यंत आमी हांगासरल्यान उठना. कित्याक आमकां विश्वास ना. फक्त रस्त्या खातीर आमकां रस्ते जाय. आमी सगळीं कामां त्रास पडटा. बरें नाल्यार वचपा त्रास पडटा, येवपा त्रास पडटा, शाळेंत भुरग्यांक शिकपा त्रास. सगळें कितें काम केलें जाल्यार की वचून बेगीन दिता म्हण थिंगा पावना आमी. की घरा कडेन कितें रोयलें आनी कितें आमी पिकयलें जाल्यार तें बाजारा वचून तेवूय गिरायक करपाक शकना आमी. तें बाजार वचून कितें हाडपाक आमी बेगीन शकना. 2-3 किलोमिटर आमचो बायक सकयल दवरून चलोन घरा कडेन वयचें पडटा. कोणाक बरें ना जाल्यार ऑपरेशन करूं कितें करूं तेका हॉस्पिटलां परत चेकिना वता जाल्यार परत वचना हाडटा. एक दोग चूग जाण मानाय जाय पडटा आमकां. गांवचे आतां आमी सगळे बरे आसा म्हूण आमी एकमेकांक हेल्प करता आनी एकमेकांक आमी केदे राती जावं केन्ना सगळ्यांक खंयच्या णव टायमा आमी उठयल्या उठून सगळ्यांक घेवन वयता. आनी कोण जायना जाल्यार सुद्दां पयशे येता. आतां पळय म्हयन्याक जाण्टेल्यांक पेमेंट मेळटा. त्या जाण्टेल्यांक चलपा जाय भात ते येवप कशें आनी तो पेमेंट घेवप कसो. बायलांक तशेंच पयशे मेळटा ग्राहकांक. तेवूय पयशे आतां कशें घेवप जाणट्या बायलांनी तेवूय घेवपाक शकनात. येवपाक कोण एक भुरगें आसल्यार कोण वचपा जाल्यार ते येवन घेवपाक शकता. तेवूय पयशे घेवपाक मेळटा. पंचायती वयता जाल्यार आमी तें पंचायती 7 किलोमिटर आमी चलोन वचपा रानावाट आसा पांय. एक दीस तेलाट मेळटा जाल्यार परत दुसरे दिसा आपयता. परत त्या असायनमेंटाक दुसरी दिसा आपयता सगळे ना कोण आनी कोण ना. आनी मागीर
दोन तीन दिसान पंचायती खातीर एक इनकम घेवपाक जावं कितें सर्टिफिकेट कितें हाडटलें आमकां दोन तीन दीस पडटा स्टॉपमेंट आमचे गांवरेकील पंचायत ते पंचायतीक वचचें पडटा आनी खूब त्रास आमकां मेन आमकां रस्त्याची गरज आहा. जाणट्यांचे सामान्यांक राबितो प्रमाणपत्र वेळार मेळना म्हणून पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान विधानसभेत प्रश्न मांडलो. हाचेर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान तलाट्याक लागून मांद्रेच्या लोकांची गैरसोय जाता म्हणून कागाळ केली. तेन्ना मुखेलमंत्र्यान 15 ऑगस्टा सावन नागरिकांक खातीर खासा सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरू करतले आनी हाचो लाव सगळ्यांक जातलो अशी माहिती दिल्या. स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन आहा रेवन्यू मिनिस्टराक कितें जे ऑनलायन आनी ऑफलायन जे 1 in 14 फॉर्म आनी रेजिडंट सर्टिफिकेट जे आमच्या सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता खूब, कित्याक ऑनलायन आसता ते ऑफलायनूय ते चालू दवरचे. ताका लागून मिनिस्टरान हेजेर कितें एक्शन घेवची हेजेर. तशेंच म्हाजें आहलें कितें जेन्ना रेजिडंट सर्टिफिकेट एक्सपायरी जाता तेन्ना ताका सगळो तो प्रोसेस करचो पडटा फूल. ताका लागून तांकां कितें तरी इजियर हे दिवचें आनी ती रेजिडंट जी सर्टिफिकेट आहा पळय ती पयलींची सर्टिफिकेट ल्हान तेंच्यांनी सोमतीच ती तांकां दिवची. हे मिनिस्टरान सांगचें हेजेर कितें हें केलां. Speaker sir, the applicant can submit the application form along with documents to the talati. Now this is, you are talking about offline and online. Now online is there only. Offline you are saying that as our honourable member had raised during the demands. Basically there should be a manual this thing also. But the thing is what happened, both options are basically open. Because they just got to meet the talati will do the formalities and give them the certificate physically if they go there. स्पीकर सर, हांव ताका फक्त ॲड करता. ऑनलायन आनी ऑफलायन मिनिस्टरान सांगलां तशी चालू आसा. ताज्या भायर म्हणजे CSC, इट इज अ सिटीजन सर्वीस सेंटर, हे प्रत्येक गांवांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एक्चुअली आसा. ताजेरूय आमी अलाव केला. ताजेरूय आपली 1 in 14 म्हण रेजिडंट सर्टिफिकेटी सगळी काडपाक जाता. म्हाका दिसता हाज्या फुडें आतां आमी इंट्रोड्यूस तो जे सिनियर सिटीजना खातीर म्हणटा पळय न्ही, ग्रामीण मित्र म्हणून आमी इंट्रोड्यूस करता. CSCs जे आसा ते ग्रामीण मित्राच्या थ्रू काम करतले, जेणे करून एखाद्या सिनियर सिटीजनाक आपली जर रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी ग्रामीण मित्र आपल्या घरा कडेन आफोव येता तो एप्लिकेशन भरून दितले. फीस कितें 100 रुपया कितें आहा ती घेतले आनी ती केल्या उपरांत एका दिसान व्हरून तेच्या घरा कडेन दितले. इतकी सिस्टम म्हणजे आमी फायलीर एप्रूव जाल्या. म्हाका दिसता 15 ऑगस्टाच्या पयलीं IT मिनिस्टराक घेवन CSCs आमी ते इंट्रोड्यूस करता. 121 सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो आनी ताज्या भायर म्हाका दिसता मोर दॅन 200 सर्विसीस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट CSCs अशा पद्दतीत आनी ग्रामीण मित्र जॉयंटली काम करपाचें सिस्टम जी आसा ही आमी गोंयांत लॉन्च करता. जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना थंयसर सर्वर डावन म्हणून सांगता. एक सामान्य बारीक शेतकरी जो शेत करता तेका काय ऑनलायन बीन काय कळना म्हणून तो बसीन बसता. आमच्या आतां गांवांतल्यान पेडण्या वयता मामलेदार ऑफिस. तुका कितें विचारपाचें आसा? तेच सांगता कितें विचारपाचें आसा? हांव म्हणटा सिंपल, एक तर तलाटी ना, दुसरे थंयसर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना सर्वर डावन म्हणून एका बारीक सामान्य लोकांक जेन्ना सर्वर डावन म्हणटा तो आख्खो दीस ट्रॅव्हल करता, आख्खो दीस ताचो वेस्ट वयता, शेतां सोडून देता. ह्या विशयाचेर मंत्री हेचेर कितें जाय तुका? कितें जाय तुका? म्हाका इतलेंच जाय, थंयसर ऑफिसान सिस्टम सारकी घातलेली जाय. दुसरे तलाटी म्हणटा ते पंचायतींनी कंटिन्युअसली लोकां खातीर जाय. मंत्री Speaker sir. CSC चालू कर. Speaker sir, as far as the honourable member is concerned, I think there is citizen service center. Speaker sir, as far as the honourable member is concerned, I think there is a citizen service center आहा तुमच्या हितून पेरणे. Citizen service center आहा तुमच्या हितून पेरणे. So you can basically, they can get the certificate from there itself. Citizen service center आहा न्हू पेरणे. पेडण्या तेच सांगता हांव. अरे मांद्रा चालू कर, प्रत्येक विलेज पंचायत मागीर मांद्र्यान सुरू करा म्हणटा हांव. मांद्रा तू कर, ते सरकारान कर. पळय परत एकदा क्लियर करता हांव. CSC जी आहा पळय न्ही, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, हे कोणी म्हणजे सरकारान चालू करपाची गरज ना, प्रायवेटली ते चालू करूं येता. आतां वयल्यान कोणीय म्हणजे तुज्या एखादो जर ग्रॅज्युएट भुरगो आहा तेणी स्वता चालू करूं येता. ताका म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक कॉम्प्युटर आनी प्रिंटर 2 घेतले काय विशय सोंपलो. आनी ग्रामीण मित्र ते आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान सुरवात केला.
अशेंच सगळ्या पंचायती हांव तलाटी Uday स्पेसिफीक Fernandes, तलाटीचे विचारतालो Uday- तलाटी आमी डीजी सेवा ही Fernandes. आमच्या स्पीकर सर आमी डीजी सेवा ही म्हाज्या ऑफिसान न्हू प्रत्येक गांवागांनी डीजी सेवा केल्या ऑनलायन आमी सर्व्हिस दितात मांद्र्या मदला माज हांगासरलो रस्तो भाटकार एनओसी दिना म्हणून उरला अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. मात ह्या समस्येचेर कितें तरी उपाय काडटलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान म्हटलां. आयतारा गोमंतक टीव्हीन मांद्रेच्या मजलामाज वाठारात रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक जावपी त्रासाचेर उजवाड घातिल्लो. हाचीच दखल घेत आमदारान हाचेर उपाय काडपाचें उतर दिलां. भाटकाराची एनओसी मेळ्ळ्यार भौशीक बांदकाम खातें हें काम हातान घेतलें अशें जितान ह्या वेळार सांगलें. आता तो कालचो विषय जो येयला न्यूजाचेर येयला म्हाका दिसता थंयसर आमी गेल्यात आमच्या नजरेक येयला ते पूण थंय ओनरशिपाचो इशू आहा म्हणजे जो ओनर आहा तो एनओसी दिना थंयसर अशें काही भागान आख्या मतदारसंघात जे पांय वाटे पयलींचे आहा थंय भाटकार त्रास करतात. भाटकार जर एनओसी दिना जाल्यार PWD डिपार्टमेंट काम करून हातीन घेयना. सो आमचे प्रयत्न करतात आमी जो पांय वाट आहा ती मेंटेन करपाक पूण आमकां कन्स्ट्रक्ट करूंक मेळना रोड. जायते मांद्र्यांत न्हू जायत्या गांवांनी म्हणजे मोर्जे जावं हरमला जावं केरी जावं हे पांय वाटाचो इशू आहा. जो पर्यंत भाटकाराची एनओसीच मेळना तो पर्यंत आमी कांय करूं शकना. तरी पूण आमच्या लेवलीचेर आमी प्रयत्न करतात भाटकाराक एक्सप्लेन करपाक तेका अंडरस्टँड करपाक की गरजेची ती पांय वाट म्हणून. डेफिनेटली खंय ना खंय सोल्युशन कालचोय विशय आहा तेचेर सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. काळ्या हळडुळ्या टॅक्सी धन्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर पत्रकार परिशद घेवन ह्या विमानतळाचेर चलपी बेकायदेशीर टावट्सांचेर कारवाय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. तशेंच गोवा मायल्साचो बोर्ड लेगीत काडचो अशें तांचें म्हणणें आसा. दाबोळे विमानतळाचेर दिसान दीस फ्लायट्स कमी जायत चल्ला ताका लागून टॅक्सी चलोवप्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा देखून आमदार दाजी साळकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हाणें ह्या लक्ष दिवपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. जो तुमच्या देगेक कावंटर दिसता पळय तो खंय तरी पयस आशिल्लो तो हाडून आमच्या देगेक घातलो. आमी कांय म्हणूंक ना. आमी म्हटलें ओके चल बरें आसा. पूण आयज तांची इतली हें आसा की तांच्यांनी स्पेशली बाकायदा एक हें मारला बोर्ड मारला टॅक्सी फेअर बोर्ड. तुमकां इतलेंच सांगता की आख्या इंडियेन एग्रिगेटराचो खंयच्याच एअरपोर्टाचेर टॅक्सी फेअर बोर्ड ना. पूण हो कित्याक हांगासर आनी जेणे करून जे आमकां कितें एक ट्रीप मेळटाली पळय ती कमी जावपाक लागलेली आसा. जे आमकां पयलीं सांगलें की ते फक्त एप दाखयतले आनी तेजेर फक्त ते कशें करप ते दाखयतले आनी आमी टॅक्सी हांगासर ऑपरेट करून दिवचे ना. पूण आयज ते कितें करता हांगासर सॉलिसिटींग चल्लेली आसा. आमकां गोवा मायल्साचो जो बोर्ड लायलेलो आसा पळय तो ताबडतोब काडपाक जाय. दुसरी म्हणटा ती गजाल आसा की हांगासर टावटींग चल्लेलें आसा. गोवा गव्हर्मेंट जर आख्या गोंयान समज जर टावटींग बंद करता जायत जाल्यार एअरपोर्टाचेर कित्याक बंद करपाक जायना. टावटींग म्हटल्यार कितें आमी ताका हायजॅकर म्हणून नांव दवरलेलें आसा. हायजॅकर म्हटल्यार तो भाडें हायजॅक करप ताका म्हणून ताका लागून आमी हायजॅकर म्हणटात. पूण टावटींग जें आसा पळय हांगासर ना म्हटल्यार 300 ते 350 लोक आतां तुमी मातसो रावात 350 लोक हांगा येवन भरतले हांगासर. म्हणजे हांगासर सामकें नुस्त्याचो बाजार तरी बरो पूण ते हांगासर येवन जे कितें करतात पळय हांवें टायम टू टायम सगळे व्हिडियोज आसा पळय आमच्या पुलीस स्टेशनाकूय दिल्लेले आसा. पूण इतलें सांगता की हे लोक जे आसा हे लोक हांच्या कडेन टॅक्सी बी नासता ते येतात हांगासर आनी हातून क्रिमिनल म्हणजे कोण तरी चेन स्नॅचर आसतलो कोणाचेर तरी क्रिमिनल केसीस आसतल्यो. हांव म्हणटा थरो चॅक जावपाक जाय हांगासर. जर तर आमचे चॅक जाता जायत जाल्यार तेंचे थरो चॅक जावपाक जाय हांगासर. खाजगी कंपन्यांतल्या गोंयकारांचो डेटा लागीं करपाचें काम आमी करतात. तशेंच स्कील लॅम्प्स एनालिसीस करपाचें कामूय करतात. तशेंच खासा कायदो करून कंपन्यांक डेटा दिवपाची तरतूद करपाक लायता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या विशीं प्रश्न उपरासिल्लो. गोंयांतल्या कंपन्यांनी कितले गोंयकार कामाक आसात तातूंतले कुशळ कितले आनी अकुशळ कितले आसात हे विशीं विजयान कामगार मंत्र्याक प्रस्न केल्लो. हे विशीं खासा कायदो ना तरी लेगीत तसो कायदो करपाक लायता आनी फुडल्या विधानसभेत ठोस उतर दिता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करपाक सिरियस आसात काय कितें? स्पीकर सर विदाउट डेटा हाव यू विल फायट अनएम्प्लॉयमेंट? स्पीकर सर निती आयोगान गोंय थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज हायेस्ट थर्ड हायेस्ट इन इंडिया अशें म्हणून म्हणलें. सरकाराक तें आवडूंक ना. सरकार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट but they don't have a data to counter this. Will you rigorously pursue for companies to declare online vacancies? Speaker sir, it is mandatory actually that private companies it is mandatory that the private companies basically advertise their posts.
सो दॅट एक गजाल आसा की इट शूड बी द कंपल्सरी जावपाक जाय, त्या खातीर तो आमी एक्ट इंट्रोड्यूस करता, इधर लेबर एम्प्लॉयमेंटाच्या थ्रू इंट्रोड्यूस करता, बट ताका स्किल आनी इंडस्ट्रीज ह्या दोगांच्या बरोबर. आणि नेक्स्ट वी आर कमिंग स्पीकर सर ते बिलाचे 1,20,000 भुरगे जांणी एम्प्लॉयमेंटान रजिस्ट्रेशन केलां ते एक तर शिकता आसतले नाजाल्यार खंयचे ना खंयचे तरी खाजगी कंपनीन कामाक आसतले. हातूंतले सुमार 10,000 भुरगेच बेरोजगार आसूं येता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आतां आमकां कशें कळपाचें एक कोण स्किल्ड आहा कोण अनस्किल्ड आहा, खंयच्यो कंपनी गोंयकारांक फेवर करतात आनी खंयच्यो कंपनी भायल्यांक फेवर करतात. हो डेटा जाय न्ही, हो डेटा आमकां कसो मेळटलो? हो डेटा मेळपाक ताजे कडेन ना, तो म्हणटा हें इंडस्ट्रीजाचें काम. आतां इंडस्ट्रीजाच्या मंत्र्याक हांव फाल्यां उजरायता हाजेरूच, कित्याक फाल्यां डिमांड आहा ताजेर. स्पीकर सर आतां हांव एक मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. इन द फोर्सिएबल फ्युचर will you consider revising the rules to collect the data of Goan and non-Goan workers, their skill levels, and whether they hold managerial and non-managerial positions? आणि हे मॅन्डेटरी तूं करतलो. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटानी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें. खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता, ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता, वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता. हे सगळें दिल्या उपरांत तेंच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आहा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो. देर इज नो सेपरेट एक्ट. सो दॅट स्पीकर सर कंबायन दोनूय डिपार्टमेंट घेवन एक म्हणजे कंपल्सरी डेटा लागीं करपाचें काम आमी करता. दुसरें तेणी जे स्कील गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्कील गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केला. स्कील डिपार्टमेंट डेटा कशें करतलो? स्पीकर सर तो डेटा घेता हांवें ना म्हणूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांद्रे गांवांत जुगार बंद करता म्हणून थळाव्यांनी घरा बसपाचो धडो आपल्याक शिकयल्या लेगीत चलता, पूण जुगार बंद करतलो अशें उतर मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिला. ह्या जुगाराक लागून घरां विध्वस्त जाता. महिलांच्या आणि गांवच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेवन पुलिसांक निवेदन पत्र दिला अशें अमित सावंतान स्पश्ट केलें. जर यदा कदाचित मांद्रे गांवांत, नॉट इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, मांद्रे गांवांत जर गॅमलिंग एक्टिविटी जर चालू आसा जाल्यार ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान पुलीस खात्यान बंद करपाचें. हें निवेदन दिवपा मागचें कारण म्हणजे म्हाका स्वता खबर आसा की गांवांतलो जर नियाळ जर घेतलो जाल्यार कितलेशेच लोक येवन सांगतात, खास करून महिला वर्ग सांगतात की गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. कळ्ळें? हांव पर्टिक्युलर जाग्याचेर गॅमलिंग एक्टिविटीज चालू आसा अशें हांवें म्हणूंक ना. हांवें इतलेंच रिक्वेस्ट केलें की जर चालू आसात जाल्यार ते बंद करपाक जाय. कित्याक तर लोकांची घरां उद्ध्वस्त जाल्लेली आसात ह्या गॅमलिंग एक्टिविटीमुळे. आनी तुमकां हांव याद करून दिता की पेडणे मतदारसंघाचे एक फावट आमदार आशिल्ले मनीस मंत्री जाले कालांतरान ते, आनी ताच्या नंतर आयज ते राज्यपाला सारखे पद भुशयतात अशें श्रीयुत राजेंद्र आर्लेकर सर हेंच्यांनी एक फावट ही अशी कडक पावलां उचललेली आनी त्याच्या खातीर तांकां बिचाऱ्यांक त्या निवडणुकीच्या नंतर पराभवय स्विकारचो पडलो. हांवूय त्याच अनुशंगान सांगता मांद्रे गांवचो सरपंच म्हणून गॅमलिंग एक्टिविटीज गांवांतले बंद जावपाक जाय. आनी हाच्या खातीर म्हाका स्वता राजकारणान जरी जनतेन धडो जरी शिकयलो घरा बसोवपाचो तरी सुद्धा हरकत ना, पण गॅमलिंग एक्टिविटीज ही बंद जावपाक जाय. गॅमलिंगाचें हांव समर्थन करपाचो ना, कित्याक तर म्हाजो गांव म्हाका सेफ दवरपाक जाय. रानांत गेल्ले कडेन गव्या रेड्याचो मनशांचेर जावपी हल्लो ही कांय नवी गजाल न्हय. शुक्रारा अशीच एक घडणूक फोंड्या केरी वाठारांतल्या पालसरे गांवांत घडल्या. गांवच्या हल्ल्यात एका बायलेक बरीच दुखापत जाल्या. पळयात नेमकें कितें जालें तें. फोंड्या केरी पालसरची ही निशा आणि सुमन सतरकार. शुक्रारा काजूनी गेल्ले कडेन गव्यान तांचेर हल्लो केलो. निशाक जांगेक 21 टाके पडल्यात. रानांनी आतां गवे मायज जाल्यात. तांचो बंदोबस्त सरकारान करपाकूच जाय म्हणून तांचो आर्ग्युमेंट. प्रियोळ ते माशेल मेरेन खंय रानांनी 100 गवे आसात. आमी सकाळीं फुडें उठत गेल्ली आमी गेल्यार काजूनी. हय. तर आदले दीस आमी रोंपे घातले. दुसरे दीस ते पळोवपाक वचपाचें तेजे आसा. दुसरे दीस वचपाचें आयले आमगेले. आमी मागीर आमगेल्या रानां पळोवपाक बरी भितर सरलेली. आमच्या वांगडा पेटे आयिल्ले.
पेटे तुका एकदम झुडोन खंय वयतात न्हू पेटे मेळटा जावले तर पेट्याच्या फाटी जो गोवो लागलो तर पेटे आमचे सरी येतना खबरूच ना न्ही आमकां आमचे सरी धांवून येतना पेटे सरपाक पेट्रोल सारल्यार एका उकरले सिंगार धांवूंक लागलो सिंग घेवनूच मागीर हांवें उशे घातल्यो हें बॉम्ब मारला आपूण सोंपलें म्हणून म्हणपा लागलें गोवा घेवन वयता मागीर हांवें कोयती घेवन उशेल्यो घातल्यो हेका वडोवं जाय म्हणून 10-15 किलोमिटर 2-4 किलो मारून घेवन गेलो तरी हे पडत ना काय ना न्हू आनी गोवा म्हाकाच पळोवपाक मागीर तेणें एकदांचें वडयलें तेका सकल वडयलें आनी फुडें वचून रावलो आनी पळोवंक लागलो मागीर तेका हांव घेवनूच येयलें उखलून गोवे खुबूच आसा तो एकोल्यो गोवे आहा तेजे भिडू आहा बारीक मोट्याचे रानां वचपाक सुद्दां आमकां भंय दिसता चडशें आमी वसाकूय ना उपाय एकूच हिंकां खंय तरी तालुक्यान काय आडोवन धरून तेंची सोय करपाची आनी उपाय ना हिंकां जावं हेजेर सरकारान चिंतूं जाय न्हू जनावरां वाडलीं जाल्यार लोकांक गाठ करीत तितलें मारता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केप्यां म्हालांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकारान कसली पावलां उखल्ल्या असो प्रश्न केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेक उपरासलो. ह्या प्रश्नाची जाप दितना केप्यां म्हालांत नवीन उदका पायपलायन घालपाक सुरवात आसा देखून फाटल्या वर्सा मेरेन केप्यां वाठारांतलो उदकाचो पुराय प्रश्न सुटावो जातलो अशी जाप मंत्री निलेश काब्राल हांणी विधानसभेच्या वेळार दिली. Kepe constituency is fully supplied through Salauli water supply, and the other way, you are saying there are shortage in some areas. Speaker sir, during my recent visit in various parts of my constituency, I have noticed that several places don't have water. Some tanks are not even clean. Pump operators in my Madhar Sanghang are going for political meetings. I have got the details. I'll come back to you. मुझको photo video सगळे आहे. It has become a political. ताका लागून म्हळ्यार political color दिसनु. Speaker sir, my specific question to the minister is, what action has the government taken to ensure sufficient water, drinking water and purified water to my constituency? Speaker sir, the answer has been given on the question he has asked. However, I will add to it that we are working in his constituency to see that water is supplied continuously. आता हांगा एक गोष्ट तेजे मतदारसंघात जेन्ना जायकान काम केलें स्पीकर सर, थंय पायपलायन घातलेली पयलीं आनी ती पायपलायन इतली ब्रिटल जाल्या कित्याक इट वॉज नेवर कमिशन्ड. It lied inside the ground for almost 8 years. He is aware of it, what I am talking about. आता ती पायपलायन जेन्ना उदक चालू करतना फुट्टा पडतो. So we have made a new estimate which is there for expenditure sanction, which I am also following up. I will go bring the notice of the Honorable CM also where the file is. So that particular pipeline for 11 or 12 kilometers is replaced, which he is also aware. And I have also assured him last time, and we had tendered it, and that pipeline has to be changed. Once this particular pipeline is changed, Speaker sir, is majority of the areas where right now some of the areas are being covered by borewell will be stopped, Speaker sir. And this entire thing, because work order once is issued, will change the entire pipeline and they will have water in that particular area. जाणट्यांसय सामान्यांक राबितो प्रमाणपत्र वेळार मेळना म्हणून पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान विधानसभेत प्रश्न मांडलो. पंचायतींनी तलाटी आसाच ना, मामलेदार कचेरे सर्वर डावन आसता म्हणून मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान कागाळ केला. हातूंत लक्ष घालता म्हणून येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगला. सर, म्हजो क्वेश्चन आहा रेवन्यू मिनिस्टराक कितें जे ऑनलायन आनी ऑफलायन जे 1N14 फॉर्म आनी रेजिडंट सर्टिफिकेट जे आमचे सिनियर सिटीजन लोकांक हे त्रास जाता खूब, कित्याक ऑनलायन आसता ते ऑफलायनूय ते चालू दवरचे. ताका लागून मिनिस्टरान हेजेर कितें एक्शन घेवची हेजेर. तशेंच म्हाजें आहलें कितें जेन्ना रेजिडंट सर्टिफिकेट एक्सपायरी जाता तेन्ना ताका सगळो तो प्रोसेस करचो पडटा फूल. ताका लागून तांकां कितें तरी इजियर हे दिवचें आनी ती रेजिडंट जी सर्टिफिकेट आहा पळय ती पयलींची सर्टिफिकेट लावन तेंच्यांनी सोमतीच ती तांकां दिवची. The applicant can submit the application form along with documents to the talati. Now this is, you are talking about offline and online.
Now online is there only. Offline, you are saying that as our honorable member had raised during the demands. Basically, there should be a manual this thing also. But the thing is what happened. Both options are basically open. Because they just got to meet the talati. Talati will do the formalities and give them the certificate physically if they go there. स्पीकर सर 2C ऑनरेबल मिनिस्टरांनी जे उत्तर दिला त्याप्रमाणे त्यांच्यानी म्हटलं की फिजिकली कन्सर्न तलाटीज आहा तेंचे कडेन व्हरून दिवचे. सो इतलेच लक्षात हाडून दिवंक सोदतात मिनिस्टराच्या की तलाटीज म्हणटात ते थंय पंचायतीन आसात ना. साधारणसो जो शेतकरी जेन्ना 114 जाल्यार मॅन्युअली तूं म्हणटा फिजिकली दिवंक जाय. सो तलाटी म्हणटात ते चडशे आसात ना. कितें ना कितें रिजन सांगतात, खंय तरी ड्युटेर वयतात म्हणटात. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता तुका वचत ते म्हणजे तलाटी आसात ना आणि प्रत्येक आम नागरीक जो आहा तो तेका त्रास जाता. दुसरे इशू आहा तो जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता ना ना कंटिन्यू करता सेम. जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना थंयसर सर्वर डावन म्हणून सांगता. एक सामान्य बारीक शेतकरी जो शेत करता तेका काय ऑनलायन बीन काय कळना म्हणून तो बसीन बसता. आमच्या आतां गांवांतल्यान पेडण्या वयता मामलेदार ऑफिस. तुका कितें विचारपाचें आसा? सांगता कितें विचारपाचें आसा? हांव म्हणटा सिंपल, एक तर तलाटी ना, दुसरे थंयसर जेन्ना मामलेदार ऑफिसान वयता तेन्ना सर्वर डावन म्हणून एका बारीक सामान्य लोकांक जेन्ना सर्वर डावन म्हणटा तो आख्खो दीस ट्रॅव्हल करता, आख्खो दीस ताचो वेस्ट वयता, शेतां सोडून देता. ह्या विशयाचेर मंत्री हेचेर कितें जाय तुका? कितें जाय तुका? म्हाका इतलेंच जाय, थंयसर ऑफिसान सिस्टम सारकी घातलेली जाय. दुसरे तलाटी म्हणटा ते पंचायतींनी कंटिन्युअसली लोकां खातीर जाय. मंत्री सगळ्या पंचायती तलाटी आम्ही डीजी सेवा ही स्पीकर सर आम्ही डीजी सेवा ही माझ्या ऑफिसानं प्रत्येक गावागावांनी डीजी सेवा केल्या ऑनलाईन आम्ही सर्व्हिस दितात. प्रश्न हा तलाट्याचो, तलाटी थंय नासतात. तलाटी ते पळयतलो. तलाटीचो उत्तर दिना, तलाटीचे इशू कितें See, it is important. It is important that the first staff, the talati should be available. I will just check on it. Just give me the name and I will just inquire about it. तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.